गोंयांत जावपी आंबे गोंयकारांकूच पावनात, ताका लागून गोंयची रूच भागोवपा खातीर भायल्या राज्यांतल्यानूय आंबे येतात। मार्केटांत भितर सरतकीर आंबेच आंबे दिश्टी पडटात। पणजे फ्रूट महोत्सवानूय तरेकवार आंबे आयल्यात। जेन्ना FDC कारवाय करून कॅमिकल घातिल्ले आंबे जप्त करतात तेन्ना गोंयकारांक कळटा की मार्केटांत येवपी कांय आंब्यांनी कॅमिकल घातिल्लें आसता। आतां कॅमिकल घातिल्ले आंबे कशे वळखप? आंबो म्हणटूच लोक रोखडेच विचार करता कॅमिकल आसा काय ऑर्गेनीक आसा, नॅचरली रायपंड आसा ओ तेका कसे तरी पदार्थ इथिलीन गॅस वापरला ओ इथरल वापरला ओ कॅल्शियम कार्बायड वापरला कितें आसा हे तेंच्या मनान येता। आनी चड करून फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जेन्ना रेड मारता आनी आंबे कॉन्फिस्केट करता जाल्यार हो प्रश्न येता की हे बाबा हानिकारक आसा काय ना। आतां कॅल्शियम कार्बायड वापरता आदी पावडर, ताका थोडें उदक लायलें की ना एसिटिलीन गॅस तयार जाता। ते आमी ना वापरचे कित्याक म्हणटा, कित्याक कॅल्शियम कार्बायड आसता तितून आर्सेनीक वा दुसरे हानिकारक पदार्थ मिक्स आसता आनी ते तर आंब्याक लागत जाल्यार आंबो आमी कापून खाता तेन्ना आमकां ते आमच्या पोटान वचत। पूण गॅस जेन्ना दिता ते आमच्या पोटान वचपाची शक्यताच ना, कित्याक गॅस हानिकारक ना ती। अस्सल आंबे आनी कॅमिकल घातिल्ले आंबे वळखप तशें कठीण अशें आंबे तज्ञ सांगतात। There is always a problem of identifying whether the mango fruit is properly ripened or done with some chemicals which has always side effects and ill effects. The ripening process in the fruit starts naturally with the liberation of ethylene gas. Ethylene gas slowly over a period of time ripens and that is exactly what we do when we put that fruit in the adi. The ethylene gas is released, the fruit also becomes little warmer and the whole process starts. Now commercially the people who want to make fast buck do not accept this slow process, and as a result they have devised things which I consider are very harmful for general mankind. And that is especially the carbide ripening of this. Calcium carbide releases the ethylene gas as acetylene gas, which is very harmful. It could be carcinogenous. FDAन आज मेरेन कितलेशे फावट कॅमिकल घातिल्ले आंबे जप्त केले, पूण कॅमिकल घालून आंबे पिकोवपी कशेच फाटी सरनात। लोक आंबो बरो दिसलो, वास बरो आयलो जाल्यार आंबे घेतात, तातूंत कॅमिकल आसा काय ना हाचो विचार करनात। खरें म्हणल्यार अस्सल आंबो आनी कॅमिकलाचो आंबो हातूंत फरक करपाक आमी शिकपाक जाय। प्रुडंटा खातीर चेतन गावस।